अरे दादा फातराच्या काळजाचो तुझी कांसूर वाजयतला दाडा फातरा काळजाचो कितें जालो? अरे दादा फातराच्या काळजाचो अरे तू दाडा अशें म्हणटा फातरा काळजा म्हणून? अरे दादा ऐक रे कितें जालें? फातराच्या काळजाचो कॉमेडियन आंबे आंबे तियात्र फातराच्या होय काळजाचो होय आनी म्हाका दिसलें तूं दाडा सारको फातरा काळजा म्हणून. ओके हांव सांगपाक सोदतां हांव दाम्यान केपें आनी म्हगेली धूव मेलनी आमी कॉमेडियन आंबे गेल्या तियात्र आहाय आनी तियात्रान नांव फातराच्या काळजाचो. हो तियात्र इस्टरा रिलीज जालो आनी जायत्या गांवांनी हो शो जालो वयत थिंगा आमकां लोकांनी बरें वाखाणलें आनी हे फाटी आंबेन जें कितें ह्या समाजान घडटा तीच स्टोरी घेवन येयल्या. उपकार करून म्हाका सगळे आवय बापाय आनी आपल्या भुरग्यांक स्टुडंटांक कोण इस्कला शिकताय तेंकां घेवन ये कित्याक हितून बरी स्टोरी आहा आनी बरो कांतोरीस आहाय बरी कॉमेडी आहा आनी हो तियात्र वयत थिंगा सगळ्या लोकांनी वाखाणला. उपकार करून म्हाका सगळ्यांनी ह्या तियात्र येवपाचें आनी तुमकां सोयेक मडगांव रवींद्र भवन पाय तियात्रिस्ट हॉल हिंग चोवपाक मेळटलो. तियात्र मडगांव केन्ना आहा तो सांगू? मायाचे 8 तारखेर सकाळच्या 10:30 वरां. कळ्ळें न्हू? म्हणजे मायाचे 8 तारखेर सकाळच्या 10:30 वाजता पाय तियात्रिस्ट हॉल मारगांव. सो म्हाका सगळी टिकेट काडून तियात्र चोवपा येता म्हणून आदींच फुडें हांव आनीक मेलनी तुमकां सगळ्यांक काळजांत देव बरें करूं म्हणटा.